आज भोगता सोम्या मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारां करगां दिता नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर म्हूण परता पातकी सोम्या आमी आयल्या तुजे सरशी काकोळटा आमचे दयेन तूं दाखय फावो न्हय म्हणूंक आमी सोम्या तुजी भुरगीं भोगशी तूं आमची पातकी चिडी व्हरतो संतोश आमकां आज भोगता सोम्या मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारां करगां दिता नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर म्हूण परता. जेजू क्रिस्त देव मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज सद्याकाळाचो 15वो आयतार. हे विशेष बलिदान हांव भलायकेच्या कारणा निमती इगर्जेक वचोंक जायना तांच्या खातीर अंतुळणार आसा तांच्या खातीर कोविड संकश्ट पडत जावन घरा भितर आसा तांच्या भलायके खातीर आनी ह्या सगळ्या संवसारांत ज्या कोणाक कारणा निमती ह्या कोविडा निमती इगर्ज्यांक वचोंक जायना तांच्या खातीर हांव भेटोवन दिता. मात्र न्ही तुमची तेंसां सांबाळून तुमचे पिडे शिडेत हांव देव तुमकां गूण करूं दी आनी ह्या येवकारिस्ती बलिदाना द्वारे देव तुमकां आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हूण हांव मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या आसवी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं तुमच्या सभे आसूं. जेजू क्रिस्त देव मोगाच्या भाव भयणीनो, सबार फावटी देव आमकां ताच्या उतरां मरिफात जागवण दिता. जागवण आमी आमच्या जिवितांत घेवन परिवर्तन जावंक आसा. सडावत लोक कानाक खोशी दिता तसो की सुवार्थ आयकूंक आशेता आवंडेता. पूण प्रवादी तशेंच सुवार्थेचे प्रवाद कोण आमकां आमची पातकां खंडन करता पश्चातापाक पळोवणे दिता आनी देव आमकां ताच्या वाटेन चलोवंक तो कृपा दिता. तर सबार फावटी आमी देवाक दुरसाले हांव जावंक करप आमचे अस्कताये वरवीं देवा विरोध गेले हांव जावंक करप पश्चाताप पावया देवाचे आशिर्वाद बेसांव घेवया आनी पवित्र येवकारिस्ती बलिदान भेटोवंक कलत्या काळजान आमकांच आमी तयार करया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया. हो पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमची कापड करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सगळ्यांच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या कापूत कर, सोम्या कापूत कर, क्रिस्ता कापूत कर,
ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सुरपद्वेदा देवा पापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे कापडूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा वाट सुकलेल्यांक तुझ्या सतस उसवाड तू दाखयताय आणि जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय आमच्या जिणेचे सालींत क्रिस्ती बाबार्ताचेर आडवेता ते पयस करूंक आणि हो बाबार्थ थीर करता ते धरूंक आमकां करपा दी आमच्या सुमिया तुझे पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू दे तुझे सगळे पवित्र तुझेपणात जियेता आणि रसोड चलयता ससनाच्या ससना आमेन आमोसाच्या पुस्तकांतले वाचत आमाजियन आमोसाक म्हणे दृश्य पयसर आणि जुदाच्या प्रांतांत परतून वच थंय तुजो ग्रास जोड आणि प्रवाद कर पूण बेतेलांत आनीक केदीस प्रवाद करिनाका कित्याक हें रायाचें पवित्र स्थान राष्ट्रीय मंदिर आमोसान आमाजियाक जाप दिली हो प्रवादी न्हय वा एका प्रवादीचो शिशी न्हय हांव फकत एक गोवळी आनी रुंगड रुखांचो सांबाळणार पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें वच आनी म्हजे परजे इस्रायेलाक प्रवाद कर देवाचें उतर हें देवाचे ओडोपकार श्लोको तुजी काकूळ तमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सगवड कर सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतालो तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता ताची बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली तुजी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सगवड कर मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात विश्वासीपण भुमींतलें उपसतलें नितीवनपण सरकारतावन नदर घालतलें तुजी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस्परा
आनी दयेन आमची सडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस्वर आमकां समृद्धी पटयतलो आनी आमची भुंय आपलें फळ दितली. नितीवनपण ताच्या फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. तुजी काकूळ तूं आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सांत पावलो एफेस घरां बरयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्त असो बाप. क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटान सगळींची सर्व आत्मीक देणी आमच्या वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तातय ताणें आमकां विसल्यांत. आमच्या वयर ताका आसलेल्या मोगा पासतो ताणें आमकां जेजू क्रिस्तातय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतातय ताणें आमकां लाभोशें केल्ल्या पुरपे देण्याच्या महिमेक स्तुती जावची म्हणून ताचें योजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां, आमकां सडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून हांव सांगू. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्त ते जरी करूंक सुरवेतावन केल्ले ते येवजणीचो गुटू ताणें आमकां आतां कळीत केला. निर्भिल्लो काळ येतस सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुवी वयल्यो सर्व वस्तू क्रिस्त ते एकवटा काडचो इस ती ताची येवजण. देव आपल्या योजनाच्या शेवटा आनी आपल्या कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्त ते विसून ताणें आपली स्वंत पर्ज करून घेतल्यांत. क्रिस्त ते पयलें बरवसो धरून आसलेली आमी ताच्या महिमेक व्हंकलेक हाडी जाय म्हणून ताणें आमकां आपोवणें दिलां. उपरांत तुमी हेर जातींच्यांनी सतोसो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडून आयलेली सुवार्ता आयकली. तशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरले बेडी बसवणेच्या उतरां सरी पवित्र आत्म्यान तुमच्या वयर मोर मारल्ल्यान तुमी देवाचे परसा जावंक पावल्यात. आपली म्हणून कर्ण घेतलेल्यांक देवान सुटका दिल्ल्या वेळार ताणें आपले पोरचेक म्हणून तयार केल्लें दायज आमकां लागतलें म्हणून पवित्र आत्मोस मुंगड देणें कसो दिला. तोच देवाची प्रतिज्ञा देखून देवाच्या महिमेक स्तुती जावं. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्त असो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडू. अशें कसले बरोवशाक तुमकां पयल्यान म्हूण तुमी समजतेल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयलें आनी तांकां देवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडले आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं पोतें जावं आनी चिरयेन दुडू जावं घेनाये. पांयांक वणो घालयेत तरी बोतलो बोस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणलो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतल्या भायर सरून वचसर त्याच घरा रावा आनी कोणीय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंयतावन भायर सरून वचा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक
तुमच्या पायांची धूळ पापोडा अशें ते भायर वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते दिवसां दवडयले आनी सबार पिडेस्तान तेल लावन गोण केली. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वळखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आयकल्ल्या वाचपा वयर आमी नियाळ करया. आयचे पयलें वाचप आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आमोसू देवाचें उतर आनी देवान ताका सांगून दिल्लें प्रवादान करतना बेतेलाच्या याजाक आमाजिया ताका बोवशी करता आनी थंय तावन ताका वचोंक सांगता. तें घडीत आज आमी आयकलें. तर हो आमोस कोण? आमोस विशयान आमी जाणा जावया. आमी म्हणटा आमोस प्रॉफिट ऑफ सोशियल जस्टिस, सामाजिक न्याय नीतीचो एक प्रवादी तो. पूण तो खंयच्या प्रवादीचो शिशी न्ही आनी तो प्रवादी न्ही, पूण देवान ताका आपोवणें दिलें. आमोस जुदाच्या प्रदेशांत बेथलेहमाच्या दक्षिणेक आसलेल्या तेकोवा गांवचो गोवळी. जुदाच्या प्रदेशांत बेथलेहमाच्या दक्षिणेक आसच्या तेकोवा गांवाचो एक गोवळी हिंडाक सरयतलो. जेरोबोआम दुसरो ताच्या रायाच्या काळार, रायपणाच्या काळार म्हणजे 786 तावन 746 BC, जेजू जल्माच्या पयले क्रिस्तापूर्व 786 तावन 746 पर्यंत. आनी देवान ताका प्रवादी जावंक आपयलो. ह्या काळार जेरोबोआमाच्या काळार ताका प्रवादी जावंक आपयलो. कित्याक आपयलो? आनी उत्तरेचे म्हणजे इस्रायलाच्या राज्यांत प्रमुख करूंक, प्रवाद करूंक ताका धाडलो. प्रवाद करूंक धाडलो. तो दक्षिणेचो तेकोवाचो ताका उत्तरेच्या इस्रायल परजो जियोनच्या त्या गांवाक जेरोबोआम राय जावन आसच्या त्या राजवटकेच्या काळार देव ताका धाडता. त्या काळार उत्तरेच्या राज्यांत समृद्धी आसली. आनी दुसरें जावन त्या काळार ती समृद्धी केवळ ग्रेस्तांक मात्र भोगूंक मेळटली. लोकांमध्ये अनित सडली, दुबळ्या धाकट्याचें शोशण चलतलें. धार्मीक विधी नियम भायल्यान मात्र पाळल्यार आपूण सुरक्षीत म्हणून लोक चिंतलो. काळजाचे नितळे विशयान कोणूच लक्ष दिनातलो. एका नमूनेन आज हें वाचप आमच्या संवसाराक लागू जाता. पळया, समृद्धी आसलेल्या गांवांनी ग्रेस्त मात्र ते भोगतात. लोकांमध्ये अनिती सडल्या, दुबळ्या धाकट्याचें शोशण चलता. धार्मीक विधी नियम भायल्यान मात्र पाळल्यार आमी सुरक्षीत म्हणचो लोक आसा. आनी काळजाच्या नितळ्या विशयांत लक्ष दिनातलोय लोक आसा. भायल्यान सोबाई, भितरल्यान कुसडाई. असल्या परिस्थितींत देव आमोस प्रवाद्याक प्रवाद करूंक आपण दिता. आनी आमोस प्रवादी कठीण उतरांनी लोकांमध्ये आसलेले वायट आनी धार्मीक आचरणाचे फोकोळपण दाखोवन दिता. कितें दाखोवन दिता? वायट आनी धार्मीक आचरणाचे फोकोळपण दाखोवन दिता. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सत्यान, सगळ्या आत्म्यान देवाक आराधन करनात आनी देवाची शिक्षा तो परगट करता. रायाळ घराण्याचो आनी बेतेलाच्या पवित्र स्थानांचो नाश जातलो आनी लोक निर्वासित जातलो म्हूण ताणें प्रवाद करून सांगलें. सगळें नाश जातलें. आज आमकां कितें भोगूंक मेळटा पळय संवसारांत,
कसले कस आमी अनुभव जोडते आसा आनी तेय तो प्रवादकार सांगता. पूण इस्रायलाच्या फुडाऱ्यांक हें सोसूंक जालें ना. बेतेलेच्या याजकान म्हणजे अमाज्यान ताका पवित्र स्थानांतलो भायर धांवडयलो. आमी पळयता बळे अमाज्यान कितें म्हळें, द्रश्ट्या पयस आनी जुदाच्या प्रांतान परतून वचूं, थंय तुजो ग्रास सोड आनी प्रवाद कर. ताणें चिंतलां वो ग्रास सोडच्या खातीर हांगा आयला म्हणून, आमकां त्रास दिनाका, तुजो ग्रास जाल्यार थंय वचून जोडू. पूण बेतेल्याक आनी केदीच प्रवाद करिनाका. कित्याक हें रायाचें पवित्र स्थान, राष्ट्रीय मंदिर. आमोसा अमाज्याक जाप दिली, हांव प्रवादी न्ही वा एका प्रवादीचो शिशी न्ही, हांव फकत एक बोवळी आनी रुबट कसो सांबाळणार. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. गॉड कॉल्ड मी आनी म्हळें वचूं आनी म्हजे परजे इस्रायला प्रवाद कर. आज म्हाका प्रवाद करूंक म्हूण तुमचे शेवशी धाडला. तुमकां जापवण दिवंक तितवण घेवन बदलावण जाया, नाजाल्यार तुमी नास जातले. आतां आमोस देव पथकाची शिक्षा कशी लायता त्या विशयान ताका सांगून दिता. तशेंच तो बुरवशाची बसवणी तांकां सांगता. दाविदाचो वंश असो एक राय इस्रायलांत येतलो आनी तो सुख संतोष हाडटलो आनी सुडका दितलो. अनितीतावन नितीवंतपणाक, पथकातावन पवित्रपणाक आज आमकांय आपोवणे आयचे हें वासप दिता. मग भाव भयणीनो, आयच्या अंतरगितान आमी आयकलें, तुजी काकूळ तूं आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. देवाची काकूळ तूं आमकां गरजेची. आनी हे अंतरगीत आमकां सांगता सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. आज आमी कितें करीत, सर्वेस्पर ताच्या प्रावादे मरिफात उलयता, ताच्या उतरां मरिफात उलयता, ताचो तळो आमी आयकत जाय. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची बेगिरात आसलेल्यान ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. देवाची भिरांत आमकां गरजेची आनी देवा सांगता जियोवचें आमी गरजेचें. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपसतलें, नितीवंतपण संगाताव नदर घालतलें. त्या खातीर आमचो देव विश्वासी आनी आमचो देव मोगाळ, आमचो देव नीत आनी शांती आमकां कर दितलो आनी तेच ह्या भुमीचेर उपजोवचें बरें करतलो. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो. केदार आमी ताका विधेय जातना ताचें उतर आयकतना आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताच्या फुडल्यान वयतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, संत पाऊल एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, देवान आमचे वयर कितली कृपा वतल्या. अगणित मोगान ताणें आमकां भरला. ताणें सुरवेर दिवं नासले गुठू आमकां उगडापे केल्यात. ते कोणा विशान? जेजू क्रिस्ता विशान. त्या खातीर आज आमकां जेजू आसा, आमी बेजय म्हणना, जेजू आमकां चलयता. आनी सक्कड एकवटाक ताणें हाडल्यात जेजू मोरिफात. त्या खातीर जेजू थंय आनी एकवटीत जावंक आसा. मागण्याद्वारी, ताचे उपदेश पाळच्याद्वारी, ताच्या उतराद्वारी. आनी देव आपणाची येवजण शेवटाक तो पावयता. आनी तो जो देव न्हय आसलेल्यांक अनभवर्त्यांकी सुवार्थेक तो उक्तो आसा आनी तांकां सुवार्थाक उक्ती करता. अशें ही बसवणी आमी आयकून त्या बसवणेक आमी जियेजय आनी त्या बसवणेक सरी जावन आमी पवित्रत्म्यान भरल्या आनी आमी दुसऱ्यांक देवा थंय हाडूंक प्रयत्न करीत. त्या खातीर जेजू विशयांत खरी शिकोवण, खरी समजूणी आमकां लाबो जाय. आनी ती शिकोवण आमकां एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत आसा. पाऊल सांगता, खरी शिकोवण करीत आसलो अनिस्कळपणाक, अपवित्रपणाक ह्या पथकाक तो वचना. क्रिस्त सांगता तो समकता, क्रिस्तच्या मोगान तो भरता आनी क्रिस्त ताका वाट दाखयता, वाट जावन ताचे सांगात आसता, सडवण दिता.
त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आमी क्रिस्त सांगता एकवटून जीव जय जाल्यार आमची अस्कताय पक्का सांडी जाय, परिवर्तन जाय ताच्या वाटेनी आमी चलूंक जाय. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें कशे आमोसाक प्रवाद करून दक्षिणेंतल्यान उत्तरेक धाडटा. हांगा जेजूय आपणाच्या शिसांक धाडटा. थंय देवान आमोसाक धाडलो त्या उत्तरेच्या इस्रायल लोकांक जागोड दिवंक आनी बदलावणेक आपोवणें दिवंक. तशेंच आज जेजू ताची स्वार्थ घेवन तसो तो देवाचो मोग प्रगट करूंक आनी देवसार दवडोवंक, पिड्याशिराक कोण करूंक तांकां सकत दिवन तो धाडटा. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयले आनी तांकां देवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडले. आनी ताणें नंतर अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी वरिनाये. म्हणजे जेजूचो शिष्य जाल्ल्यान वस्तूंनी बरोवन आसचें न्ही, वस्तूंचेर हुंदोवन आसचें न्ही, क्रिस्ताचेर हुंदोवन आसचें. क्रिस्ताचो पाटलाव करी जाय. घे कुरीस तुजो, कर पाटलाव म्हजो म्हणटा जेजू. सांड झाळां तुजी दर्या वेळेरी, म्हजो पाटलाव कर. आनी तो सांगता पळय, कितेंच वरी नाका तुमच्या सांगाता. तुमच्या सांगाता आसा जाय सुवार्ता, सुवार्थेचो मोग आनी पवित्र आत्मा तुमकां सवयतलो. खंयच्याय घरांत रिक्षा जाल्यार आनी त्या वाड्यांतल्या भायर सर वचत त्या घरा रावा. म्हज्या नांवी तुमी वेताना ते तुमकां स्वागत दितले. कोणीय तुमकां स्वागत दिना वा तुमकां आयकना जाल्यार थंय भायर सर वसा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्या तुमच्या पांयांची धूळ पापोडा. अशें ते भायर सर वचून कितें संदेश पाक्की जिणी बदला. आमोसानी सांगलें उत्तरेच्या इस्रायल लोकांक पाक्की जिणी बदला. जेरोबोआमा आमाजिया तुमी सकट पाक्की जिणी बदला. ताका ते शिवसारना गोवजिकान धाडटात द्रस्त्या तूं हांगा तो वोस पाक्की जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रस्थान करूंक लागले. ताणें जायते दिवसां धांवडयले आनी सबार पिडेस्तान तेल लावन गूण केली. सबार पिडेस्तान ताणें गूण केली, दिवसां धांवडयले. जेजूची पदवी ती जावन आसा. आज ताणें ती सुवार्थेची पदवी आमकां दिल्या. आमी सुवार्थ आज प्रगट करतना सुवार्थेचे आशिर्वाद आमी पळयता. जो आमरो ह्या बलिदानाद्वारे ताची सुवार्थ प्रगट जाता. आमकां आज आयकुचो अवकाश ताणें करून दिला. तर आज आमी चिंती जाय, म्हजो स्वार्थ, म्हजो अहंकार, म्हजी जिद्द, म्हजो गर्व खंय हांव जीवन आसा. तातूंत पडोवन आसा की हांवें जायते जाय ते हांवें सांगली जाय. आनी केदाळा आमी पाक्की जिणी सांगता आमचें थंय आसचें देवा विरोधाचे सकट पयस जाता. आमची पिड्याशिरां गूण जाता आनी आमकांय दुसऱ्या खातीर मागोवंक, गूण करूंक क्रिस्ताची सकत लागता. मोगाच्यो भाव भयणीनो, ह्या कश्टाच्या काळार आमी आसा. आज आमकांय आमोस प्रवादीची उतरां जागयतात. जेजूची उतरां आमकां त्या काळार जेजूची मेथोडॉलॉजी तशी आसली. पूण आयच्या काळार ह्या माध्यद्वारे समोर विविध रितींनी आमकां देवान अवकाश करलेला सुवार्थ आयकोवंक. सुवार्थेद्वारे आमी आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक आनी सुवार्थेच्या मोगान बरोवंक. आज आमी आमचें अंतस्करण पळोवया. आमचें उणें म्हूण कितें आसा पळोवया. आमचो स्वार्थ मसोरू हागे झगडें या भेदभाव गर्व सकट सांडया. देवाक विधेय जावया. देवाच्या वाटेन आमी चलुया आनी तो आमकां आशिर्वादीत करतलो. तो निराधारांक आदार जावन आसा, निराश्रितांक आसरो जावन आसा, पातक्यांक बोगसूचो देव जावन आसा, पिडेस्तांक गूण करचो सोडवणदार तो जावन आसा. त्या जेजू लागीं आमी आमकांच समर्पण दिवया आनी हें वाचप ही उतरां आमकां नितळ करून दित. सुमया सांगी सोदकोंक आनी सुमया कसो आमचो सोडवणदार करना. घट्ट दर जियोवंक, भावार्थान जियोवंक, मागण्यांत जियोवंक आमकां कृपा मेळोवन दी. हे घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बाबा गणित कपळदार घर व्हडपणी वाकाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ हांवें प्रगट केल्या. आमच्या वस्कत काय आमच्या उणेंपणो आमचे पाक्क सकट तूं जाणा आसाय.
आमची दौलत आमचे गर्व हांगर स्वार्थी तूं जाणा आसाय आमची कोडू मोतोत मोनिताळ कर अशा उतरा प्रकार आम्ही विधेय जावन तुका सोलोवंको प्रामाणीकपणान दीनपणान लादविकायन मोड्यापणान जीव आमकां करपा दी आमचे जेस्ते असत काय असत ते सक्कड पयस कर तुझ्या देण्यान पवित्र तुझ्या बळान कृपेन आमकां बोर आमचे भितरची पिडाशिडा जेजुया परचे भितरची पिडाशिडा तुझ्या नावान बांदून म्हणून कोण त्या रिब्यूक blocks of bondages, curses, sickness, sin to go out from your body. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them, Lord. जेजूच्या नावान तुका जैत उतरान बोले की रक्ता सुटका घोषित करना मागता आशीर्वाद दिता आमेन. आमच्या भावार्थाची उसळणी आम्ही करूया. एकाच देवाक सतमानता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आणि पृथ्वीमेसो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर्व वस्तू सर असणार एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सर कळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खरे देवा तावन उपसलो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमाचो हाचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमी मनुश्य पासत आणि आमच्या सोडवणे पासत सरकार तावन तो देवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमच्या पासत पोंस पिलाता काल ताका पुरसार मारलो ताणें घसमण सोंसलें आणि ताका निके पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आणि पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आणि जीवदातार तो बापा आणि पुता तावन निपसला बापा आणि पुता बराबर ताकाय सांगसरको नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूता वरवीं स्थापल्ले सभेक सतमानता आतकांच्या भोगसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि सस्त्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो वेळा काळात एकेद लोकांक जागोवंक देव प्रवाद्यांक धाडटा आणि लोक केदाळा देवा लागीं मागता देव ती आयकता तांकां आशिर्वादीत करता. तर आज आमची ते सवा जेजू मरिफात देवा समोर दवरया मागया आमी आमच्या पवित्र सभे खातीर आमच्या पापा फ्रांसिसाक सगळी पवित्र सभा सोलोवंक जाय जाल्ली बोड गटाई सगळीची जाणवाय देव फावो करून दी म्हणून आमी मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. मागया आमी पवित्र सभेच्या वडिलां खातीर गोडी धर्मीक भाव भयणी याजाक देव बरजा भावार्थान जियोवंक क्रिस्ताक साक्षावन जियोवंक जाय जाल्यार सर्गीच्या आशिर्वाद आनी बेसांव देव तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ती कुटुंबा खातीर आमी मागुया. हर एक क्रिस्ती कुटुंब भावार्थाचें थळ मागण्यान भावार्थान देवाच्या उतराच्या आदारान बुडवून लोकांक जीव जाय जाल्यार करपाक कुटुंबाच्या समस्या सत्कड पयस वचून कुटुंबात जिविताची मोना उखलून जीवन जाय जाल्यार करपाक लागू दी म्हणून आमी मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. कोविड संकश्टा पडाक जाल्ली कुटुंबां कोविडा द्वारे देवा दिन जाल्ल्या आत्मे तुका समर्पण दिता. आज कितलोसो लोक क्वारंटायन जावन आसा पॉझिटिव्ह जावन कश्टांत आसा आस्पत्रेंत आसा जावं आयसीयूंत आसात व्हेंटिलेटर आसात ह्या पिडेतावन ह्या कर्गतावन संवसाराक तो राख आनी तिसरे फावटी ही एक वादळ येता म्हणून आमी आयकलां तातूंत तावनी आमकां आमच्या भुरग्या बाळांक कुटुंबांक तो राख सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन घेवन भावार्थान जीव जाय जाल्यार करपा देवाक खालती मान घालना विधेयपणान जीव जाय जाल्यार करपा तूं तुज्या लोकांक फावो कर म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागीर आमी युवा जाणां खातीर कितलींशीं युवा वाट सुटल्यांत निराशपणांत आसा डिप्रेशनाक गेल्यांत आंकांत भरल्यांत
ह्या दिसांनी तांकां कामां नात कश्ट आसात इस्कॉलां कॉलेजी सोमारीतील चलनात मातशें इल्लें हुंदोनशी येतात अटॅच जाल्यान तांचे दयादातय सर्गीचे जाणवेन बरो तांकां भरोसो दी मात्र न्ही तांचो भावार्थ घट कर अशें क्रिस्ती जिवीत तुज्या खातीर जिवंक जाय जाल्यार कृपा बोड घटाय आनी बरोवशे बरें फुडार तांकां फावो कर म्हण आमी मागता बापा आमचें मागणें आयक आमी मागता शेतकाऱ्यां खातीर कामिली वर्गांच्या खातीर शोशीत वर्गां खातीर निरापराध्यां खातीर निरापराध्यांक सुटका मेळोवन अपराध्यांक परिवर्तन मेळोवन दी आमोस प्रवादी सामाजीक नितीचो न्याय नितीचो प्रवादी जावन आसलो देव न्याय नितीचो देव आज कश्टाक संकश्टाक पडाक जाल्ली ह्या शोशणाक पडाक जाल्ल्या लोकांचेर तुजी दया देव देव दी खाणा वरवीं व्हडसो लोक भुकेनासो लोक तुका समर्पण दिता ह्या सगळ्या संवसारांत बिलो पॉवर्टी लेवल डुप्लिकेटच्या त्या गिटांत हांव सकल आसची तांकां सगळ्यांक तूं बुजवणदार जा तांचो मोग करून क्रिस्त राष्ट्रांक काळजां परिवर्तन कर न्यायमुर्तींचेर वकिलांचेर आशिर्वाद घाल ज्या गांवांत मिलिटरी रूल म्यानमारा खातीर आमी मागता तांच्या पवित्र सभे खातीर आमी मागता सगळ्या संवसारांतल्या डिक्टेटरांक समर्पण मागता तांकां परिवर्तन कम्युनिस्ट राष्ट्र परिवर्तन जावन दी रायरेणींचेर आशिर्वाद घाल विजा इमिग्रेशन प्रॉब्लेम आसून जियोच्या लोकांचेर तुजी दया देव दिवं दी फिनान्शियल क्रायसिसाच्या लोकांक तूं राखोवन व्हर बापा आमचें मागणें आयक ह्या दिसांनी आमची इस्कॉल आमी समर्पण मागता भुरग्यांक सारकें इस्कॉल सुरू जावंक ना ऑनलायन क्लास घरा आवय बापायकी भुरग्यांक सांबाळूंक कस जातात बापा तुका कळीत आसा कितेंचें बरें तर बेगीनच ही पिडा पयस वचून भुरग्यांक जाय जाल्यार बरें शिकप मेळोवन दी बरोवशे बरें फुडार बांदून दी नेणट्या भुरग्यांचेरय तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता बापा आमचें मागणें आयक घडी बरोबर वैयक्तीक त्या सवा खातीर आमी मागया सर्गीच्या बापा तूं आमकां आयकताय तुजे पुत्र जेजूक आमचे खातीर तुवें पाठयलाय आनी आज जेजूच्या नांवान जें आमी कितें विचारता तें तूं आमकां दिताय त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी तुजे समोर थोडी ते सवा आमी दवरल्या ते सवांक फावो ती जबाब दी म्हूण आमी मागता मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय देवाचो पूत आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो तशेंच ह्या उदकाच्या निदाका वायनाच्या कोण्या वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक फावो सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखोवचो वायन आमी तुका भेटयता दाखवाली दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मी पिवाड जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय ससनाच्या ससनाक देवाक जय सर्वेस्परा देवा लादवीक मनान आनी पातकांचें दूख धरू आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हज्या पोट्यापणांतलो म्हाका दूद काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका आनी तळ कर म्हज्या भाव भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सैर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या एके पयसच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा तुका उलो मारतेल्या तुज्या पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्मेचें पोशण करून दी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो
काळजा उबारुया. आमी दी सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आणि सर्व तरे जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कैद नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. तुझे सोबे आम्ही जियेता भोवता आणि आसा आणि या संसारात असताना नैस तुझो मोग आम्ही भोगता. बागार असलेल्या जिविताची मिळता आमकां खात्री. तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवी जेजू तुवें मरणाचो जीवन केलोय. ताच्या पुनर्जीवन म्हणचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास कसो पोटभोगूंक आमी भरवशान रावता. त्या पासून आता देवदूतां बरोबर तुझ्या जपाची पदवेची दिनवाशी काळजा आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. बाबा परस्सो तूं पवित्र, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र ज्ञान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले कुशेन स्मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हणे, हो तुम्ही सुमीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्तीक कराराचें रगत. पातकाच्या बोक्सांनी मेळच्या तुमच्या बसत आनी सुवेस मनशा बसत देवा रावतले. हे म्हज्या उडासा करात. बाबतसो पोट गोठूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन म्हणसो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सगळ्यांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा सुमेस तांकां
पवित्रत्वे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, फ्रांसीस आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांक त्या आमच्या भाव भयणींची कापड कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर गेल्ल्या सुमेस्तान तुजे बरसडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारबरी देवाच्या मेये सांगाती भगवत धर्मदूतांनी सर्व कळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्रत्वेच्या आळेपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वनंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेऊन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज्य आमकां ये. तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्वींचे बागांनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार कापडतील सरपातकांतले सुदय आनी सरांकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्त तुझे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. तुमची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर तुवें पोट तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांतीचे कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. तुमची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या मिसळण्या वरवीं आमकां ती सिवतेल्या ससनाचें जिवीत मेळो. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली. आमची काकूट कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली. आमची काकूट कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली. आमकां शांती दी. तुमी जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाच्या आनी बापाच्या कुशा प्रमाणे आनी पवित्र तुझ्या सहकारान तुझ्या मरणावरी संवसारांत जिवीत दिली. हे तुझे भोव पवित्र कुडीन रक्त वे सगळे म्हज्या पोट्यापणांतलो आनी सर्व वायटांतलो म्हाका निवार. सदांच तुज्या आज्ञा पडून म्हाका आदार दी आनी तुज्या सरसेलो वेगळो सरून के दीस निर्मूल नाका. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिळेच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना.
पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससण्याच्या जिविताक सांबाळ. आत्मी ग्रुपी आज जेजूक आमी सेवला. ह्या युकरिस्तांत आमी भाग घेतला. सोंपरे जिणेच्या बाग आमकां आमी हांतुरणार आसा. आमी कश्टांत आसा. ह्या कोविडा निमती आमकां देवळा उक्ती नान जावं पुरो. तर जेजू आमच्या काळजांत आयला. आमी सगळे कसे उतर सांगसुया आमी बरी जातल्या. व युकरिस्त आमकां गूण करून दी. सुमेच्या वाटेन चलोंक आमकां कृपा दिवली. आमची पिड्या शिडा पयस करून दी म्हणून आमी स्तुती कर मागुया. अर्गा तुका सुमिया जेजू. होगळा तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. आराधन तुका सुमिया जेजू. वंदन तुका सुमिया जेजू. जय जय तुका सुमिया जेजू. वाकणताव तुका सुमिया जेजू. मान तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या काळजांत आयिल्ले सुम्या युकरिस्ती क्रिस्ता आमी तुका अर्गां दिताव. आमचें जिवीत तुका समर्पण दिताव. आमचे सर पिडा शिडा उणें म्हण सकट भोगसून आमकां आशिर्वादीत कर, दितळ कर, घोण कर म्हणून आमी मागताव. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन म्हणजे जिवीत आमच्या भितर अदीक अदीक वाडो. हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिव आनी आपल्या संस्कारान तुमचे जिवीत भरू. आमीन. सर आमकां देतो तुमकां वाटाव आनी तुमचे काळजां आपल्या मोगांतेर करू. आमीन. भगवंतान पुरोशर आनी मोगान तो तुमकां भरू आनी ह्या संवसारान तुमचे जिवीत बऱ्या कारणांनी फळारीक करून ससण्याच्या सुखाक तो तुमकां पावो. आमीन. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुत्राचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोय सदां आसूं. आमीन. वसुलिया क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा पारी बितासो कोरो. दिन वासुया सोम्या सर्वय काळी. वाकाडून गावया ताका सांसा काळी. ताणे सर्गांनी प्रितमो रचलेली. ताका जाऊ महिमा सदा काळी. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा पारी बितासो कोरो. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान तुजे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.